केरळात आयिल्ल्या हुंवारात आतां मेरेन 350 लोकांचो जीव गेलो. 2.5 लाख लोक बेघर जाल्यात. खुबशे जाण मदत मेळटली म्हूण रावल्यात. मुरिंगोर चालाकुडींतले फामाद पोट्टा डिवायन रिट्रीट सेंटरा लागचो वाठारय उदकापोना गेलो. थंय गोंयच्यान 100 वयर लोक गेल्यात. दर वर्सा गोंयचो लोक थंय वतात. त्या वाठारांत आशिल्ले गोंयकार बरे आसात. आशवे पेडणेचे 12 जाण आयतारा थंयच्यान गोंयांत पावतात. आता सध्या सिच्युएशन सगळ्यांना बरें आहा, थंड आहा. काय ना, पावस बी सगळं देवला, उदक काय ना. ओके. कितले जाण तुम्ही शिकतले? आम्ही 10 जाण आसले. आम्ही हांगासून गेल्ले अशी. आणि तो लोक मंगलोरचा खूप लोक आहा रे. तो सगळा इल्लेलो लोक आता येता न्हू. कोणाची गाडी प्रायव्हेट करून कितें करून ते आता वयतात घरा आता. ओके. तुम्ही आता घरा कशे येवपाक? दिवाण मंदिरान आता कोण ना, दिवाण मंदिरातले सगळे लोक भायर सरले. ते दिवाण मंदिरातले सगळे लोक भायर सरले आणि त्रिशूर येयला. त्रिशूरसून आता ते कोणाची गाडी घेऊन वयता. थोडे लोकलान वयता, थोडे प्रायव्हेट गाडी घेऊन वयता, तशें करून वयता. ओके. आता हे काय टेन्शन ना, टेन्शनाचे काय ना, अजून तर बरें आहा. कोण दुयेंत बीन तशें कोण पडला ना न्ही? ना काय ना, ते एक बरें सगळें बरें आहा. आणि गोंयचे कितले म्हणजे आश्व्याचे 10 जाण आसले आणि मडगोंचे थोडे आसले आणि काणकोणा आणि मंगलोर हाडले. ओके. थोडे बेळगांवचे भायर सरले रे. ती कोण रावना आता पळयता मरे. आमी डायरेक्ट आता बेंगलोर वयता. बेंगलोरसून मागीर दुसरी गाडी करून मागीर आमी घरा येतले. केरळात पाविल्ल्या गोंयकारांचे कितले हाल जाले ते अल्बर्ट डिसोजान प्रुडंटाक सांगले. ताची घरकान्न सेंड्रा रिट्रीट सेंटरांत गेल्या. तिणें फोनावेल्यान ताका थंयची परिस्थिती सांगिल्ली. मंडे ट्युजडे वेनसडे हेवी रेन आहलो. आनी म्हणटा थंयसर फॅन आनी कित्याक हिंव खाताले आनी थिंगा डार्कनेस. हांगा पळय आमच्या गोंयांत 7 o'clock जाता ते 4 o'clock डार्कनेस आसताले म्हणटाले. तो थंय करून थर्सडे इवनिंग 8:30 म्हाका तेणें फोन केलो की हांगासर उदक वाडटा म्हणून इवनिंग. सो इवनिंग फोन केलो आनी ओके ते राती तिथेच रावले. पण मॉर्निंग जेन्ना ती उठली 6:30 प्रेयर, सो तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार उदक डायनिंग रूमान हॉलांनी उदक भरना. हांकां खाला देवंक जाय. ही फर्स्ट फ्लोरार आसताली. सो खाला उदक भोंवंक जायना. बाय 9 o'clock म्हटल्यार ते एक 2-3 फीट जालें उदक. सो तेंकां त्या दिसा पयलें ब्रेकफास्ट बी हाडूंक तेंकां मेळोंक ना. मागीर ते उदक वाडत गेलें. बाय हीट बाय चेस्ट पर्यंत पावले. मागीर तेंच्यांनी अरावंड 1 o'clock ते दाल आनी भात तेंच्यांनी ते हंडीज पुश करून उदकांतल्यान हाडून तेंकां सर्व केलें फर्स्ट फ्लोराचेर सगळ्या आख्या बिल्डिंगांनी. मागीर ते उदक वाडत वयतालें. सो उदक वाडटा तेंचे इवनिंग अरावंड 8:15 to 8:30 म्हाका मिसेजीन परतून फोन केलो आनी सांगलें की उदक वाडटा, आमी नको आमचें कितें जातलें तें. सो देन इमिजिएटली त्याच टायमार एक ब्रदर येयलो आनी तेंकां सांगलें तुमची कितें कापडां आमची पॅक करून राव. मे बी नायट तुमकां वयर वचचें पडटलें 2nd फ्लोरार. अरावंड 9:30 तो ब्रदर परतून येयलो आनी तेंकां सांगूंक लागलो रातीक धांवचे पडत जाल्यार तुमी आतांच फर्स्ट फ्लोरार वचा 2nd फ्लोरार. मागीर 9:30 2nd फ्लोरार गेली थर्सडे नायट. आनी थर्सडे नायट 2nd फ्लोरार गेली. ती राती थंयच ती आपली भियोन न्हिदली. सो कित्याक हेवी रेन आनी थर्सडे फ्रायडे मॉर्निंग 8 o'clock म्हाका मिसेजीन फोन केलो. केन्ना 8 o'clock फोन केलो. हांवें म्हणलें कितें जालें. डायरेक्ट हें उतर हांयसर गुड मॉर्निंग बी म्हणूंक ना. डायरेक्ट म्हणजे कितें जालें तर म्हाका म्हणूंक लागलें पावस आनी उदक वयर चडली. उदक वयर चडून मेळवलें फर्स्ट फ्लोरार पावलें. फर्स्ट फ्लोरार उदक पावलें आनी आतां लोक हुयेली मारता आनी ती रडोंक लागली. सो वी आर नॉट बी एबल टू कम गोवा अगेन. सो मागीर आमी म्हटलें ओके वेट वी प्रे वी डोंट क्राय आनी जालें तें उलोवप जालें. सो मागीर तें उदक थंय वयर चडत आहा. मागीर हांवें सगळ्यांक म्हाज्या फ्रेंडांक म्हाजे बॉम्बे फ्रेंड आहात. बॉम्बे रिट्रीट हावज आहा बँड्रा. थिंगा हांवें फोन केलो आनी सांगलें म्हाका प्लीज प्रे फॉर देम. प्लीज प्रे फॉर केरला पीपल आनी कोटा पीपल स्टक ऑन द टेररिझम. तेंच्यांनी प्रे चालू केली.
आणि डिक्लेअर केले टुडे देर विल बी फास्टिंग डे. आणि 10:15 माझे मिसेसीन फोन केलो म्हाका पटकन आणि म्हाका म्हणाली नो इट्स अ फ्रायडे येस्टरडे इट्स अ फ्रायडे डे full night that has been gone like that. And the Friday morning 8 o'clock they are crying over there. So my guess Friday 10:15 in the morning AM she phoned and she told me that now there is no rain. Rain stopped and little sunshine. आणि तियासून मागीर तो पाऊस बंदूच जालो. तो बंद जावन मागीर 12:15 या 12:20 पत्तन ताणें म्हाका फोन केलो. त्याची बॅटरी लो जायत गेल्ली. म्हाका सांगलें आनी आपणा कडेन उलोवंक मेळचें ना हांव तितलो उलयता कितें तें. सो तेणें म्हटलें आतां उदक रिड्यूस जायत गेलें. फर्स्ट फ्लोरार पळय येयल्लें एक फूट भर फर्स्ट फ्लोरार तें आतां सकयल वयता म्हणून. आणि तितल्याच त्याचा मागीर तो फोन कट जालो. मागीर तेणें दुसऱ्याच्या फोनार म्हाका सांगलें उदक अजूनय देंवत आसा देंवत. केरळात हुंवाराक लागून परिस्थिती सामकीच हाताभायर गेल्या. थंय गेल्ले गोंयकार बरे आसात ही तातूंतल्या तातूंत बरी गजाल. केरळांतल्या हुंवारान थंयची जीण सामकीच काबार जाल्या. गोंयकारांनी जाता ते पद्दतीन थंयच्या लोकांक मदत करची म्हूण गोवा फॉरवर्डान उलो मारला. We are all aware of the calamity that is plaguing our brothers and sisters in Kerala. And in view of the serious situation, our party president Shri Vijay Sardesai has made an appeal to all Goans to come forward and help our brothers and sisters in Kerala in whatever way we can. Whether by cash, it can be sent directly to the CMO's office in Kerala, whose accounts are widely published, or if it is in kind, all our offices at Fatorda, at Panji, at Ponda, at Bichole, one can come and give the materials, if any, that we can forward it to the right sources to get it distributed in Kerala. Considering that today and tomorrow we have kept our offices open, so anyone who would come forward, we would be very grateful, either to us or can be sent directly to any agency they believe they should send it. But come forward and help all those brothers and sisters who are caught up in a natural disaster. रानांची बेकायदेशीर कत्तल, रेंव काडप अशा प्रकाराक लागून केरळात वायट परिस्थिती तयार जाल्या म्हूण आम आदमी पार्टी म्हणटा. हांगा आम आदमी पार्टी सरकारान काल दिल्ली 10 कोटी ऑलरेडी जाहीर केले आणि कॉल दिला की सगळ्यांनी मदत करची म्हणून फुडें येवन. आज अशें कांय गोंयान आयकूंक येना. इट प्रूव्स वन्स अगेन दॅट गव्हर्नन्स इन द स्टेट हॅज कॉलेप्स्ड. रॅम्पंट हिल कटिंग, रॅम्पंट फिल्ड्स आर बींग फिल्ड. न्हंयेचें विड्थ आसा तें डे बाय डे कमी जायत वता आनी अशें जर जायत गेलें जाल्यार सांगलां ते भशेन डे वील नॉट बी फार वेन वी ऑल्सो वील नॉट बी एबल टू हँडल द कायंड ऑफ डिजास्टर्स दॅट केरला इज विटनसींग. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.